Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Urgaon Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradhan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 मोगश बाबू इन्नो एका वराच्या सक्रामेंतच्या आराधनाक या पवित्र थळाक सांतांतनच्या पवित्र थळाक तुमकां हांव स्वागत मागता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान जेसू. Urgaon Jesu. होगलाब जेसू. Hoglab Jesu. मोगश बाबू इन्नो सांजवा मोरिवियानीच्या विशयांत तुम्ही ऐकला जावं पुरो भोव खालतो येजक तो येजक जावन पयले फावटी आर्स म्हणल्या ल्हानशा फिरगजेक वेता आसतना थंयसर ती परिस्थिती पळोवन ताका दूख भोगलें. लोक अनभवट्टे बरी जियेतलो. थंयसर बार सोऱ्याचें बार लागींच आसलें. पियोन डॅन्स करतले. लोक मिसाकेन आणतलो आनी सैतानाचें बोळ थंयसर कठीण आसलें. थंयसर तो येता आसतना ताका लोकांनी विचारलें तूं कित्याक हांगासर आयलाय, तुका हांगा कितें करूंक आसा, पाटी वच म्हूण ताका लोक बेश्टयतलो. पूण सांजो मोरिवियांनी ते फिरगजे गेल्ले दीस तावन राती 2 वरांक उठोवन एक वात पेटोवन सक्रामेंता मुखार दिंबेर पडोवन फांत्यार म्हणसर मागतलो. दीस उजवाडतना ताची मागणी तो म्हणटलो, बलिदान भेटयतलो, तेच करतलो. अशें ताणें आरंभ केल्ले मिसांव 25 वर्सां निरंतर ताच्या मागण्यांत ते आर्स एक सैतानाचें बिडार, एक पवित्र तेंपल, एक पुणशेत जावन बदल्लें. हजारांनी लोक गांवां तावन थंयसर खुमसराक येतलो, ताका मेळोंक येतलो, मागणी करूंक येतलो आनी हो जागो एक पुणशेत जावन ताणें बदलिल्लें. सक्रामेंता मुखार निरंतर मागले वरवीं. मोगच्या भाव भयणो, सक्रामेंता मुखार येवचें म्हळ्यार आमी पुनर्जीवन जेजूक भेटचें, ताच्या मुखामळाचेर आमी दिश्ट घालचें, आमी ताचो सांगात सोदचो, ताचे ते आमी एकवटून रावचें. आज आमी ह्या सांजेर पवित्र सक्रामेंता मुखार येता आसतना आमचे जिणेंत जायती बेजाराय, खंत, दूख हे सगळें आमी आज पांयांत जेजूच्या पांयां तळा समर्पण करून सांजो मोरिवियांनी वरी आमी भावार्थान जेजूच्या मुखामळाचेर दिश्ट घालन ताची काकुळट मागया, ताचो सांगात सोदया, ताची बेसावां आमी जोडया. तुझे मुखामोल हांव पळोवंक आशेता, तुझ्या हसरपणाक जियोंक आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्या लालेता, ती सोम्या ये काळजान म्हज्या. तुझे मुखामोल हांव पळोवंक आशेता, तुझ्या हसरपणाची आशेता. सोम्या हांव तुझ्या येण्या लालेता, ही सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका. दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या चढवून दारा, सर पडून तुका आमी नमस्कार करता. कळसा मोना आमची
तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता कळसामोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता म्हज्या अस्कतकायेंत बोलवंत तूं जाताय म्हज्या एकसुरपणांत सांगात तूं दिताय म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बुजयताय ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय ये मोगळा जेजू ये अस्कत सैमांत अस्कत जिणेंत तूं म्हाका बोल दिताय जिणेच्या एकसुरपणांत तूं सांगात जावन आसाय कश्ट आनवरां वधाड येता आसतना जेजू तूं म्हजें संगीत रावताय म्हाका तूं वाट दाखयताय म्हज्या जिणेन सांगात जाताय म्हाका बोल दिताय दय दिताय जेजू म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हाका राखून व्हरचें देवा म्हाका सांबाळचें देवा म्हज्या कुटुंबांक सदांच तूं प्रसन्न जावन आमकां सांगाता जिवंक कृपा दिवचें देवा जिणेच्या मेटा मेटांनी खरो इश्ट जावन मोगाळ इश्ट जावन सस्नसो इश्ट जावन आमचो मोग करचें देवा आराधन नमस्कार आनी होगलाप तुका तुजे मुखामळ दैवीक मुखामळ पुनर्जीवन जाल्ले मुखामळ असो तो प्रकाश आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर पांकय तुझ्या अस्कताये बोलवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बुजयता सोम्या ये तूं म्हाका जाय म्हज्या अस्कताये बोलवून तूं जाता म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिता म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बुजयता सोम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका निंबीर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसामोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता कळसामोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं फावताय कश्टा नश्टा वेळार तूं आदार जाताय म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेताय खाकुळडरा तूं म्हाका बक्षिताय सर्गींच्या वैजा वैजच्या वैजा जेजू म्हज्या सोम्या तूं म्हजी पिडा शिडा गोण करताय खाकुळटीच्या भोव अगणीत खाकुळटीच्या देवा पातक्यांक बोगसून सलोसांव दिवच्या म्हज्या सोम्या तुवें म्हजी पातकां बक्षिलाय तूं जावन आसाय वैज कुडीचे वैज मोतीचे वैज अत्न्याचे दैवीक वैज जावन ह्या वंड्याच्या रुपार तूं आमचे मदें आसाय आराधन नमस्कार आनी होगलाप तुका सस्नाच्या सस्नाक हे जेजू तुजे ते दैवीक मुखामळाचो प्रकाश आमचेर पातक्यांचेर पिडेस्तांचेर फांकय पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदर तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिता
पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता म्हजी पदकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुलदारा तूं बक्षिता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका निंबीर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सुडबोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसामोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम समर्पित कळसामोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पित Alleluia, 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 Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia. Alleluia, 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 एक घडी भर मौनपणी आमकां समी समर्पण करिया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergam Jesu. Ergam Jesu. Poglab Jesu. Poglab Jesu. Mahima Jesu. महिमा Jesu. इंग्लैंड असो एक क्रांतिकारी मुखेली ऑलिव्हर क्रॉमवेल असो एक सेक्रेटरी ताका या मुखेल्यान एक व्यवहारा खातीर ताका धाडिल्लें आनी तो एका शहराक गेल्ल्या वेळार थंयच ताणें रावचें पडलें. तांच्या सरकार चॅरिटी प्रमाणे खंयचोय एक मुखेली खंय रावता थंय ताच्या सांगता एका सेवकान रावोंक आसलें आनी त्या राती ह्या सेक्रेटरीक त्या घरांत रावल्ल्या कडेन ताका न्हीद पडोवंक ना. राती मस्त रात जाल्यारय न्हीद येना पूण तो पळयता तसो सेवक न्हिदोवन थोड्याच वेळांनी न्हिदेन गरयता. कितलो आवाज जावन दी उठोवन दी कांय ताका कळना आनी मध्यान रातीर ह्या सेवकाक तो उठयता आनी विचारता, काले सायबा तूं गरयताय इतले शांत जावन न्हिदलाय, एका परगवांक तूं आयलाय, हांगासर वेवस्था ना, दग जाता, तुका कशें न्हीद पडटा म्हणलो. ते दाडा तो सेवक म्हणलो की तुका हांव थोडी सवालां विचारूंक धनिया विचार म्हणलो की. ताणें विचारलें पयलें सवाल, देवान रचल्या उपरांत आज म्हणसर हो सगळी पृथ्वी सांबाळला की ना? वय देवान सांबाळला म्हणालो गे. दुसरें सवाल, आनी मुखारी देव सांबाळटलो की ना? खंडीत जावन देव सांबाळटलो.
ते दाळा तो सेवाक म्हणू लागी तर कित्याक म्हज्या धन्या तूं कंत करताय काल सांबाळलो आनी फाल्यां सांबाळसो देव आजय संवसार सांबाळसो नागी ताका वय म्हणालो गी आनी सेवाक म्हणालो गी हांव दुबलो म्हजी बायल भुरगीं आसात म्हजी बायल पिडेस्त घरा कश्ट आसात पूण हांव न्हिदोंक पयलें सगळें देवाच्या पांयां तळा समर्पण करता म्हाकाय दूख भोगता म्हाकाय उडास येता पूण हांव देवाच्या हातांत समर्पण करून हांव न्हिदोंक गेला आनी म्हाका बरी न्हीद पडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां जेसो होगळाप जेसो जायते जाणां न्हीद पडना मू घरा जाय पुरते खावंक जेवंक आसल्यार थोडे जाणांक न्हीद पडना टेन्शन मस्त समस्ये गुळयो काणयता थोडे जाण न्हिदोंक थोडे जाणां कितलेशे 90 गलेजे न्हीद पडोवचे जाल्यार वय मू मग अशें भाव भयणो कीर्तन 50 आनी 5 20 आनी 2 वळी म्हणटा तुजे वोजे सर्वेस्पराचेर सोड तो तुका सांबाळटलो तुजे वोजे सर्वेस्पराचेर सोड तो तुका सांबाळटलो देखून जेजून म्हळें कश्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया सांजो मोरवियांनी सगळें आपणाचें वजें कश्ट सगळें तो दीस आनी रात सक्रामेंता मुखार समर्पितलो प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळोंक दिवचो ना जर आमी प्रामाणीक आमी देवाचेर पातयेता देव आमकां केदींच सांडचो ना तसल्या भरवशांत आमी देवा मुखार आमचें वजें सकला दवरूंक जाय आमची मोनां आमी उमतूंक जाय देवा मुखार आमची दूख देवा मुखार उमतूंक जाय केदळ आमी आमचें वजें सर्वेस्पराक आमी सोडता सर्वेस्परूस आमकां बोळ धैर्य जातलो कीर्तन 30 आनी 7 4 वळी सर्वेस्परा देवा देवा थंय तुजो संतोश सोद तुजें काळीज अत्रेकता तो तुका दितलो देवा थंय देवाच्या मोगांत देवाच्या काकुळटींत देवाच्या अश्र्यांत एक मनीस केदळा संतोष पावता शांतींत जियेता त्या मनशाक देव कितें जाय तो दिवंक शकतलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. अर्गां जेसो Arga Jesu. होगळाप जेसो Oglap Jesu. महिमा जेसो Mahima Jesu. स्तुती जेसो Sute Jesu. आराधन जेसो Arga Jesu. मोगाचे भाव भयणो आमच्या मोतींत वजें आसा खंत आसा बेजाराय आसा कुटुंबाची जबाबदारी आसा थोड्यांक रीण आसा कुटुंबाचे समस्या आसात गोंबयला मदले समस्ये वजें जावन गेला थोडे प्रायवंत पिडेस्तांक तांचे जिणींस एक वजें जावन गेला आज जायते जण कुटुंबांत अस्पत्रेनी वळवळटात थोडे वटी जिणी एक वजें जावन आमी भोगोवन वेता कंगाल जाता खंतीन पडता भावानी भयणी काल म्हणसर सांबाळलो तुजो देव फाल्यांय तुका सांबाळटा जाल्यार आज सांबाळचो नागी तुजे सगळी खंत बेजाराय ताचेर सोड तो तुका राखतलो सांबाळटलो एक बर तुमच्या काळजांत हांव एक समर्पण करा तुमचे मोतीचें वजें सकला देवया घेवन बसनाकात कश्टतल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया तुमकां विशेव दितलो तो विशेवूच देवाची काकुळट मोग आनी सांगात असलो मोग आशेवन आमी एक घडीभर मौनपणी समर्पण करया आमचे काळजाचे अत्रेक जावं दी सोम्या म्हाका तूंच पुरो तुजो सांगात पुरो तुजी काकुळट पुरो तुजो मोग म्हाका पुरो Puro, maka tuns puro, tu
मुसो गोडी बरो तुस पुरो म्हाका तुस पुरो तुस मुसो गोडी बरो पोस करताय तूं दिवन सर दुस्मानाता कण पारो पोस करताय तूं दिवन सर दुस्मानाता कण पारो तुस पुरो सौम्या तुस पुरो तुस पोसो गोडी बरो तुस पुरो सौम्या तुस पुरो तुस मोसो गोडी बरो तुंस आधार मका तुंस आधार तुंस सरगार पावूंचे दार वाट सुकल्यांक तुंस फुडार पातकी मनशाक माफ उदार तुंस उदार सुनिया तुंस आधार तुंस सरगार पावूंचे दार तुस आधार म्हाका तुस आधार तुस सरगार पावूंचे दार तुस आधार म्हाका तुस आधार तुस सरगार पावूंचे दार वार सुकलेल्यांक तुस फुडार पातकी मनशा माफ उदार वार सुकलेल्यांक तुस फुडार पातकी मनशा माफ उदार तुस आधार म्हाका तुस आधार तुस सरगार पावूंचे दार तुस आधार सौम्या तुस आधार तुस सरगार पावूंचे दार तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस म्हजे वाटेक दिवो जीव दिलोय धांवडो काळोख पुरुषाचे कीन फांकोन तुंस पावो सोम्या तुंस पावो तुंस म्हजे वाटेक दिवो तुस पावो म्हाका तुस पावो तुस मोचे वाटेक दिवो तुस पावो म्हाका तुस पावो तुस मोचे वाटेक दिवो जीव दिलो धांवडावन काळो बरोबशाचे कीन पाखो जीव दिलो धांवडावन काळो बरोबशाचे कीन पाखो तुस पावो सौम्या तुस पावो तुस मोची वाटेक दिवो तुस पावो सौम्या तुस पावो तुस मोची वाटेक दिवो तुस पुरो सौम्या तुस पुरो तुस मोसो गोडी बरो तुस पुरो सौम्या तुस पुरो तुस मोसो गोडी बरो एक घडीभर मावून रावया ती सुत्रांच्या काळजांत परत म्हणा तुंस म्हाका पुरो तुंस म्हज्या काळजाचो वाटेचो दिवो तुजेर हांव पातयेता तुजेर हांव बरवसता सगळे म्हजे जिणयेचे वजे तुज्या हातांत एक घडीभर समर्पिता मौनपणी सगळे तुमची मोत सगळे तुमचे कूड तुमची चिंतना बोगणां सगळेचे मुखार समर्पण करून एक पटी निराळ जाया
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Örgän Jesu. Arga Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. महिमा Jesu. महिमा Jesu. कीर्तन 100 एक ताऊं दोन वळी. Alleluia सरिस्पराक अर्गांडिया कित्याक तो बरो तसो विश्वासी मोग सस्नाक ताकता. सरिस्पराच्या महान कृत्यांचे कोण वर्णन करीत ताची कीट फरगटूंक कोण सकत. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Örgän Jesu. Örgän Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. कीर्तन 105 वळी. ताणे केल्ल्या आश्चर्यांचो आणि विस्मिताचो ताणे उसरल्या निर्णयांचो उडास खरा. मोगाच्या भाव भयणींनो, आज ही उतरां आमच्या काळजांत नियाळ करता आसतना भोवशा आज आमी ह्या संजेर हांगासर आसांक जाल्यार फाटल्या 6 वर्सां तावन ह्या आराधना मुखांतर मागण्या मुखांतर देवान केल्ली ती आसरी आमी उडास करूंक जाय. बाप इन्सेन फाटल्या 6 वर्सांनी सांत अंतोनीचे पुण्यक्षेत्र एक कुरपेची जर जावन एक आश्चर्याचें घर जावन सगळ्या संवसाराक कोणशान कोणशाक देवाचे उतर परगट करूंक जायत्यांची मागणी कश्ट दूख ह्या आल्तरेक हाडूंक तो एक देवाचे हातेर जाला. आज हे फिरगजेंत 6 वर्सां तांणी अपोरबायेची सेवा दिवन ते आज तांच्या नव्या मिसावांक ते गेल्यात. देखून आज आमी फाटल्या जिवितांत 6 वर्सांनी ह्या मागण्या मुखांतर मंगळाराच्या मागण्या मुखांतर हांगासर जाल्ली जायतीं आश्चर्यां जायतीं विस्मितां जायतें बरेंपण परगट जाल्लें देवाचें उतर जायत्या पिडेस्तांक मेळिल्ली भलायकी कश्टांतल्यांक मेळ्ळें बुजवण सांगतपण एक येजकाचो मोग एक येजकाचें बेसांव सक्रामेंताचें बेसांव नियाळ करता आसतना मोगाच्या भाव भयणींनो, आज आमी देवाक काळजांतावन अर्गां दिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ह्या पवित्र तळांतावन देवान जायतीं बरीं कामां केल्यात. कीर्तन 92 3-6 वळी. तुज्या कार्या वरवीं सरेस्परा तुवें म्हाका संतोषभरीत केलाय. तुज्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्लसता. कितलीं वर्ती कृत्या तुजी सरेस्परा, कितलें गूण तुजे येवजणे. मूर्ख मनशांक ते कळना, पिश्यांक ते समजना. जायते बडी खाले मागणे खाले नव्यान हें खाले नवे साव म्हूण जायते जाण मूर्खा बरी उलयता जावं पुरो. पूण आज मोगाच्या भाव भयणींनो, ह्या थळांतावन ह्या माध्यमा मुखांतर डिवायन वर्ड चॅनला मुखांतर देवाचें उतर कितल्या जाणांक परगट जाता. ही मागणी कितल्या जाणांच्या कानांत पडटात, कितल्या जाणांक मागण्याचें प्रेरण मेळटा, कितल्या जाणांक पिडेस्तांक न्हिदले तें बसले तें तांकां एक धैर्य आनी जिजमय सांगता आसा म्हूण भोगता. ही देवाची एक महत् कार्यां. देखून ताच्या कार्या वरवीं तुज्या कार्या वरवीं सरेस्परा तुवें म्हाका संतोष भरीत केलाय. भोवशा आज ह्या तळांतावन उपकार मेळ्ळे हर एक गरजेवन म्हणूंक शकता. तुज्या महत् कार्या वरवीं सक्रामेंता वरवीं मागण्या वरवीं आराधना वरवीं देवा तुवें म्हाका संतोष भरीत केलाय. तुज्या हातांच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्लसता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Örgän Jesu. Örgän Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. महिमा Jesu. महिमा Jesu. मोगाच्या भाव भयणींनो, जर तुमी आज ह्या पवित्र थळाक आयला जाल्यार हांगासर तुमकां मेळचें तें दैवीक काणा खातीर तुमी आयल्यात. समाधान संतोशा खातीर तुमी आयल्यात. देवाचें उतर तुमी आयकूंक आयल्यात आनी सक्रामेंता मुखार जेजूचो सांगात तुमी सोदून आयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Örgän Jesu. Örgän Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. महिमा Jesu. महिमा Jesu. स्तुती Jesu. स्तुती फाटल्या Jesu. 100 वर्सां ह्या फिरगजेंत केवळ गवळीक वावर मात्र न्ही, देवाचें उतर परगट करूंक जायते पिडेस्तांक कश्टांतल्यांक आदार दिवंक देवान ह्या फिरगजेंत एक बरो येसक आमकां दिल्लो. बाप विन्से ताच्या देण्या पासत आमी अर्गां दिवया. ताचे उर्बा ताचे एक दुबळ्यां खातीर पिडेस्तां खातीर असो मोग
ते मागण्याचे एक स्पिरीट आमी उडासा कारण आज देवाक अर्गां दिवया कित्याक ताचे मरिफात आज जायत्या जनांक ह्या माध्यमा मुखांतर मागणे आयकूंक मागोवंक भलायकी जोडूंक देवान फावो केला. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गां जेसू, अर्गां जेसू, होगलाब जेसू, होगलाब जेसू, महिमान जेसू. महिमा जेसू. आमची काळजाची बोगणा काळज सोत्रेग आमचे काळजांतावन येवची ती अर्गां आनी होगलापाची बोगणा आतां आमी कांतारा मुखांतर आतां आमी गावया. देवाक त्रेक देवाक आमी महिमा दिवया कित्याक ताचे महत् कार्य आमी तळांतावन पडल्यात. जावं ताका अर्गां होगळाप आनी महिमा त्रेका देवाक. उबे रावन आमी तळये पेटोवन संगता गावया. देवाक आमी वर्णिया अर्गां दिवया आनी देवान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर फादर विन्सच्या 100 वर्साच्या सेवेक आनी ताच्या अमोलीक देण्या खातीर आमी देवाक खळजांतावन अर्गां दिवया. Jesus, como sorar. Jesus, como casar. Aleluya, Jesus, como sorar. Jesus, como casar. Organ tuka, stuti tuka.
Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus, thank you, Jesus. Erga bapagta hoidamya, namand gauglasaka, chi ga Jesus. Bande down the God, sit down the God, turn down the God, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesus. Ergan Jesus. Hoglab Jesus. Hoglab Jesus. Yeswe vandani. Yeswe vandani. Yeswe aradhana. Yeswe aradhana. Hallelujah. 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 मग शबाविनो आम्ही आता देवाचे उतर ऐकूया. एक गडीभर मौन राहा. पवित्र आत्म्याची कृपा मागा. देवाचे उतर, जिविताचे उतर ते आमच्या काळजांत आम्ही ऐकता असताना आमकां ती उतराची जणवाई कृपा आमच्या काळजांत वळोवंक पवित्र आत्म्या कडेन आमी कृपा मागया. एक घडी भोव तुमचें मौन, तुमचें काळीज संपूर्ण जेजूक समर्पण करा. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमची सवय असो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू परत्यान कळवळ्यांनी बरोवन पंडासशी आयलो. माट्या बरी असल्या त्या समाधीच्या बागलेक एक शिळा आड दवरले. जेजून म्हळें, ती शिळा पेल्यान काडा. मरण पावल्याची बहीण मार्था म्हणाली, सोम्या, तो मरोन 4 दीस जाले. येदोळूच ताका घाण पडल्या आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सत्मनुशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्ही. तितल्यार तांणी ती शिळा काडली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा, तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानतां. सदांच जाल्यारी तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा. पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो आसल्या लोकांक सत्मनशे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच व्हडल्या तळ्यान लाजरा भायर ये म्हणून जेजून बोब मारली. मेल्लो लाजर भायर आयलो. ताचे हात पांय फळयांनी रेवडायिल्ले आनी ताचे मुखामोळ लेसान गुटलायले. जेजू म्हणालो, ताका सोडया, तो वचूं. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. मोगच्या बाबीनो आमी आतां आयकलें देवाचें उतर. लाजर मरोन 4 दीस जाल्ले. 4 दीस जाता आसतना मनशाची कूड कशी आसूं पुरो. एका फिरगजेंत एक स्त्री हार्ट अटॅक जावन जलांत पडोन मेल्ली. 2-3 दीस कोणायकी कळीत नासलें ती मेल्या म्हूण सांगून. उपरांत पळयता आसतना जलांत ती पडली आनी तिचें कूड कुसोवन सगळी वाळय खावन गेल्ली. 2-3 दिसांनी 4 दिसांनी पोंडां दवरली कूड ती कुसता. एक पटी कुसरलें परतून जीव जावचें असाध्य. हे वचप आमकां समजयता देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. भौशा पिडा गूण करूंक थोडे जाणांक सकत आसूं पुरो, पूण मेल्ल्याक जीव दिवंक कुसरले परतून जिवंत करचे सकत आसची देवाक मांत्र. असली आजापां पवित्र सभेंत घडल्यात. मग अशें भाव भयणीनो, आमी चिंतूंक पुरो जेजून 2000 वर्सां पयलें केल्यात, आतां कांय जायना कोणा म्हूण सांगून. 1640 स्पेनांत केलंदा म्हणल्या एका जाग्यार जाल्लें एक अजाप. पवित्र सभेन अधिकृत पासारलें अजाप.
तुम्ही ऐकला जावं पुरो. 20 वर्सांचो तरणाटो मिग्वेल म्हणलो आपल्या मावळ्याच्या जाग्यार गद्यांत काम करनासतना तो गडयेत तावन सकला पडोवन तसो उजवो पांय तो मार जाल्लो मोडुल्लो आनी त्या हळ्ळेंत अस्पत्रे लागीनातले कोण लागशिल्ल्या शहराक थंयसर तो आस्पत्रेक ताका व्हरतात आनी थंयसर एक पुणशेत आसलें पिलार मायेचें पुणशेत. अस्पत्रेक वेच्या पयलें हे मिग्वेल पयलें तो त्या पुणशेताक वेता, कुमसार जाता, मिसाक वेता, कुमगार घेता आनी अस्पत्रेक वेता. अस्पत्रे वयता आसतना थंयसर वेळ जाल्ले देखून तसो तो उजवो पांय येदोळूच ते गायपरा काळे जाल्ले देखून ताचे पांय खत्रेचे पडले आनी तसो उजवो पांय कातरलो आनी त्या अस्पत्रेच्या रिती प्रमाणे खंयचेय मनशाची कूड कातरल्यार ते एक पेटयेंत घालून अस्पत्रेच्या सेमेस्त्रेंत पुरचें आसलें तशेंच केलें. थोडे म्हयने उपरांत हो तरणाटो मिग्वेल बरो जालो पूण कितें करचें म्हूण कळ्ळें ना देखून तो ह्या पुणशेताच्या जाग्यारच भीक मागून जेवतलो आनी थंयसर हर एक दीस सक्रामेंता मुखार मागतलो आनी तसो वेळ करसितलो. 3 वर्सां उपरांत ताका इल्लें बरें जालें म्हूण भोगलें देखून तो आपल्या घरा फाटीं गेलो. फाटीं गेल्ल्या उपरांत थंयसर ताका काम करूंक जायनासलें देखून इल्लें इल्लें कोणा कडेन म्हणी मागून जेवतलो. 1640 मार्चची 29 तारीख राती 10 वरांच्या वेळार हो तरणाटो आपल्या खटीर न्हिदून आसलो. ताका तसो एक पांय कातरलो आनी ताका एक रुखाचो पांय दिल्लो चलोवंक. ते चलतना मान तो दवरतलो. त्या राती आवय 10 वरांच्या वेळार आपल्या पुताच्या कुडाक येता आसतना पुताची दोनूय पांय पळयता आनी एक तिका शॉक जाता. पुता कुटेयता पळयता आसतना पुताचो कातरलो पांय परतून थंयसर ताका मेळ्ळा आनी पुता कडेन विचारता आसतना पूत म्हणटा मम्मी स्वप्नांत हांव पुणशेताच्या त्या दिव्याचे तेल कण म्हज्या पांयांक हांव पुसतलो आनी थंयसर एक अजाप जाल्लें कातरलो पांय परतून ताका मेळिल्लो. हे अजाप एक जाल्लें घडीत पळोवन सगळें विस्मीत जालें. तेंच्या आर्च बिस्पाक तें कडी जाल्ल्या उपरांत आर्च बिस्पान थंयसर सगळें पळयता आसतना ताका साक्स मेळ्ळी. हें सत म्हणलें. डॉक्टर जुवान म्हणलो तो दोतोर ताका ट्रिटमेंट केल्लो. ताणें ताचे पांय खंयसर सेमेस्त्रेंत पुरल्यात ते पेट परतून उस्तून पळयता आसतना त्या पेटेंत तो पांय नातुल्लो. बगार सुमयान ताका तो पांय फाटी दिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Organ Jesu. Organ Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. ये कहाणी बगार एक चारित्रीक घडीत आनी एक अजाप जावन आसा. मुखाच्या भाव भयणो मिग्वेल ताचे निरंतर प्रयत्न पांय होगडयल्लो जाल्यार ताणें बरोवसो उडोवंक नातलें. पांय होगडयले जाल्यार ताणें देवाचेर पातयेनी होवडोवंक नातलें. भीक मागोवन जेवतना ताचे पातयेनी होवडोवंक नातलें. पांय नातल्यार तो देवाचेर पातयेवन रावल्लो. ताच्या निरंतर मागण्याचो फळ जावन जेजून ताचो पांय ताका फाटी दिलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. Organ Jesu. Organ Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. मुखाच्या भाव भयणो देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. पूण एक मात्र निरंतर मागणे निरंतर प्रयत्नान देवाचेर आमी कांसयल्ली दिश्ट फाटी काडिनाय. तुमकां हांवें सुरवेर म्हळें सांजो मरी बियानीन 25 वर्सां निरंतर सक्रामेंता मुखार मागून एक देमसराचे बिडार म्हणलें एक जागो आर्स
ताणें एक पुणशें जावन बदललें. जर निरंतर आमचें तें मागण्याचें एक स्पिरीट आसा, मागा तुमकां मेळटलें, बडया तुमकां उक्तें जातलें म्हूण सुमयान आमकां म्हळां. देखून आमचें तें आसूंक जाय निरंतर मागण्याचो स्पिरीट. बुरवूस होगडयनाये, पातयेनी होगडयनाये, देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेच ना म्हणली पातयेनी आमी दवरी जाय. जर तें देवाक दिवंक जाय, देव तें खंडीत म्हाका दितलो म्हणली पातयेनी आमकां आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Organ Jesu. Organ Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. कीर्तन 18 आणि 8 वळी. सर्वेस्परा तूं म्हजो दिवो, म्हजो देव, म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयता. देखून आमच्या जिणयेच्या काळोखांत, निरासपणांत, खंतींत, बेजारायेंत आमचो बावट आमकां उजवाड जावन देव फांकयता. कीर्तन 86, 15-16 वळी. पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळटीचो देव, तूं सोंसणीक आनी मोगान भरलो. म्हजी तुजी दिश्ट घाल, म्हजी दया कर. तुज्या सेवकाक बोल दी, तुज्या सकनच्या पुताक निवार. तुज्या कुरपेची एक खुणा म्हाका दाखय. तुज्या कुरपेची दयेची एक खुणा म्हाका दाखय. हें जावन आसलें दाविदाचें मागणें. तूं दयाळ, तूं काकुळदार, सोंसणीकेंत भरिल्लो. आज सोम्या म्हजेर दिश्ट घाल, म्हज्या पातकांचेर दिश्ट घाल, म्हज्या पिडेचेर दिश्ट घाल, म्हज्या घयांचेर दिश्ट घाल, म्हज्या काळजाचेर दिश्ट घाल, खंतीन भरल्या मोतीचेर दिश्ट घाल, म्हज्या भुरग्यां दिश्ट घाल, म्हज्या कुटुंबाचेर दिश्ट घाल. तुजे कृपेची एक खुणा, तुज्या काकुळटीची एक खुणा जेजू म्हाका दाखय. एक घडीभर मावून रावन तेंच मागणें तुमी म्हणा. तुजे कृपेची एक खुणा म्हाका दाखय. तुजे ती काकुळटीची, तुजी ती दिश्ट म्हजेर कांसय सुम्या. तुजी दयाळेची दिश्ट म्हजेर कांसय सुम्या. कीर्तन 68-5 वळी. आपल्या पवित्र निवासांत आसलो देव, अनाथांचो बापूय, विधवींचो सांबाळणार, निराश्रांचो देव, विडार्दींचो देव, खैद्यांक सुडका दिवचो देव जावन आसा. ताचे ते आमचो बरवसो दवरया. ताका असाध्य म्हणलें खंयचेच ना म्हणलें आमच्या गूण भवटांत आमी कंसवया. कितें आमच्या जिणयेंत असाध्य करूंक जायना, पाटी मेळना, बांदूंक जायना, गूण जायना, असाध्य म्हणलें ताच्या हातांत समर्पण करून आमचेर दिश्ट घाल म्हूण मागया. गूण कर जेसू, गूण कर. दैवीक सक्तीन तूं गूण कर. पिडेस्तांक आमची मोत, आमची काळजां, आमची मोनां, आमची कुटुंबां तुज्या दैवीक सक्तीन आपूण पवित्र कर. देंबे घालया. एक समर्पण आमी करून आमचे लागीं मागोवंक विचारल्या सर पिडेस्तांक, कश्टतल्यांक, विविध समस्येक सांपडल्यांक हर एकल्याक आमी समर्पण करून मागया. गूण कर जेसू, गूण कर जेसू, दैवीक सक्तीन तुज्या गूण कर जेसू, गूण कर जेसू, गूण कर जेसू, दैवीक सक्तीन तुज्या गूण कर जेसू. पिडे शिडेंतले गूण कर
चिसू कष्टांवरांतले गुण कर चिसू पिडे शिडेंतले गुण कर चिसू कष्टांवरांतले गुण कर चिसू गुण कर चिसू गुण कर चिसू दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर चिसू गुण कर चिसू गुण कर चिसू दैविक सत्तेन तुझ्या गुण कर चिसू भिरांत पोणांतले गुण कर चिसू अनिष्कळपणांतले गुण कर चिसू भिरांतपणांतले गुण कर चिसू अनिष्कळपणांतले गुण कर चिसू गुण कर चिसू गुण कर चिसू दैविक उतराण तुझ्या गुण कर चिसू गुण कर चिसू गुण कर चिसू दैविक उतराण तुझ्या गुण कर चिसू आपोळ चिसू आपोळ चिसू दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोळ चिसू आपोळ चिसू आपोळ चिसू दैविक स्पर्शन तुझ्या आपोळ चिसू दैविक सत्तेन तुझ्या आपोळ चिसू पवित्र ज्ञान तुझ्या आपोळ चिसू आत्मिक ज्ञान तुझ्या आपोळ चिसू हालेलुया 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 गुण कर चिसू आपण चिसू हालेलुया 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 आपण चिसू गुण कर चिसू हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गांचसो अर्गाजेचं कीर्तन 83 ओळी तुझ्या उजव्या हातानं लयलेली ढक्कोळ सांभाळ वो अपूर्वयची मागणी मगच्या बाबांनो आज या मागणी आम्ही करूया हर एक यजक देवाच्या उजव्या हातांत लायलेले एक फळादीक धक्कोल या फिरगजेंत 100 वर्षा एक फळादीक धक्कोल जावन वावूर लांब सफाद विनसे आज तो वर्गवण जावन नवे फिरगजेक वेता आसतना ताका आमी सांभाळ म्हूण मागया आमच्या फिरगजेक एक नवो विगार आयला त्या विगाराक सांभाळ म्हूण मागया हे फिरगस कुटुंब गोळी परिषद सर गुरखार सर सांदे ही सगळी एक मिस्ती कूड जेजू सदांच तूं सांभाळ आमी हर एकलोय तुज्या उजव्या हातांत जैते वोंत हातांत कुरपेच्या हातांत खाकुलटीच्या हातांत लायिल्ली ढक्कोल आमी जावन आसा जेजू आमकां सगळ्यांक सांभाळ तुजे ते एकवटून जियोवची कृपा आमकां दी म्हूण मागया सक्रामेंताचो आशिर्वाद आमी जोडया जे कितें असाध्य ताका साध्य म्हणल्या बरोवशांत आमची काळजां मनां ताका अर्पून ताचे आशिर्वाद मागया
Ityavoda sakramenta sustang nama koruya purvila tyarupa uta novyo riti adarya salvon vecha uskut visya babartache botivya sase bapa tashe suta ulasani sutisa potvi mahima sasnasa ekastarya hasita tu kadogaisha sirita sama semina vata. Amen. प्रार्थुयां हे देवा विचे सक्रामेंट काळजा कष्टन सोडा स्वयं का सोडलाय तुझ्या सोडवण्याचा फळदान आमचे आम्ही बोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र निस्तरा मान करून काम काढेन पवकर जो जियेता रजवड सलहिता ससनाच्या ससना. Amen. मिसच्या बलिदानात रहिसा आम्ही प्रवेश गीत के व्यापार संको 37 संतोष बोरिता आणि मोका बोरी एकोटा नामी सर्यापित देवाच्या मंदिरात कैसर भोगवाते मोचे नामी संगी मेळतात कैसर आसा सदा तांचे मोते जेजूचे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागतात तें मेळटलें.
आयच्या नवीनाची अर्गामी स्थितात पियुस जसिंता प्रितेश फेरावो तशेंच जसिंता डिसोजा सान लोरेस वाडो तांच्या हृदया बसत आमी मागया आमकां मेळिल्ल्या सर बरेपणाक प्रतीक जावन सांत अंतोनीच्या मजतीन ह्या पवित्र थळार आमकां लाभल्या सर बरेपणाक आमी काळजांतावन अर्गां दिवया आनी बलिदान आमी संगता भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या आस्मी जेजू क्रिस्ताची कृपा देव समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बोमोगच्या भाव भयणीनो, आमी दिसपट्ट्या जिवितांत जायती हातेरां उपयोग करता. थोडी हातेरां बांदूंक, थोडी हातेरां मोडूंक फोडूंक. आमची हातेरां आमी उपयोग करता आसतना त्या वस्तूचेगी चड बळादीक आसूंक जाय जाल्यार मात्र आमी खंयचेक फोडूंक वा मोडूंक जाता. सक्कड हातेरां पैकी बळादीक सत्तेवंत हातेर म्हळ्यार जिवितांत मागणे. मागण्याक असाध्य जाल्लें खंयचेच ना म्हणलें आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता. पावलूक आनी सिलासाक बंदेंत घालिल्ल्या वेळार मध्यान रातीर पावल आनी सिलासान निरंतर देवाची स्तुती करून अर्गां दिता आसतना थंयसर एक बोईं काम जावन त्या जैलाचे थळ हालटा. तांच्या हाताचे सांकली तुटोवन पडटात आनी लोंकडाचें दार उक्तें जाता. तितले मात्र न्ही, थंयसर आसलेल्या जैलांच्या अधिकाऱ्यांची काळजां मनाय उक्ती जातात. देखून जिणेंत बोवरतें हातेर म्हळ्यार मागणे. मागण्यांत असाध्य म्हणलें खंयचेच ना. कोण देवाचेर असल्या गोंड पातयेंत मागता तो म्हणूंक शकता किर्तन 138 आयचें किर्तन. तुजो हात विस्तरून म्हाका तूं राखताय देवा, म्हजे खातीर तुजो उजवा हात कितेंय करूंक शकता. तुजो मोग सर्वेस्परा ससनाक बळटा, ताच्या हातांच्या कृत्या तूं विसरनाका. केदळ आमी बावट्टान मागता, देवाचो मोग करता, तेदळ तसो उजवो हात कितेंय करूंक शकता. उडास दवरा. देवाचो उजवो हात जैतिवंत हात, बळवंत हात. आमी देवाचेर गुंड पातयेनी भरोसो दवरले वेळार तो हात मोडूंक शकता आनी बांदूंक शकता. एकडे भर मावन रावया. ती कृपा आमी मागया प्रत्येक जावन. सांत अंतोनीत आसले विशेष बळ म्हळ्यार मागण्याचें बळ. सांजो मरिवियेन आसले विशेष बळ म्हळ्यार मागण्याचें बळ. हे हातेर आमच्या काळजा मनाचे हातेर जावंक कृपा मागया. पवित्र आत्मो आमकां ती कृपा देणी दिव म्हूण मागया. हे दैवीक बळ येवक्रिस्तांत जोडूंक आमची पातकां वळखून घेवन बगसणें मागया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो उजगणे हांव सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बगे वचनांक सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपैदा देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या कारुक सोम्या कारुक
सौम्या करुक सौम्या करुक प्रार्थया सरपैदा देवा आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सुमयाची महिमेवान सकत परगटूंक आमकां कृपा दी तसो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितांत आतां आमकां वांटो मेळ्ळा तेच महिमेवान जिवीत एक दीस आमचे जायशें कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव जे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता रजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन दमदुताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी फिलिपी शहरांतलो लोक सांगाता मेळोवन पावल आनी सिलासाचेर गुन्यांव मांडी लागलो अधिकाऱ्यांनी पावलाची आनी सिलासाची आंग वस्तुरां पिंजून काडयलीं आनी तांकां रोतांनी मारूंक लायले तांकां साबार मार मारतस तांणी तांकां बंदेंत घाले आनी सत्रायेन तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्याक हुकूम दिली तसली हुकूम मेळटस ताणें तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडांत चेपले आनी तांच्या पांयांक कोडे घाले सुमार मध्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले हेर बंदिवान खान दिवन तांकां आयकतले तेदवां एकाचताने एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसाळेची बुन्यादच हाल्ली तक्षणच दरवाटे सकड उक्ते जाले आनी बंदिवानांच्यो संकली तुटून पडल्यो बंदेसाळेचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदेसाळेचे दरवाटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सकड सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंते लागलो देखून आपली तलवार भायर काडून तो आपलो जीवघात करचार आसलो तितल्यार पावलान व्हडल्या ताळ्यान बोबान म्हळें तुज्या जिवाक कांय वायट कर्ण घेनाका आमी सकड हांगाच आसांव बंदेसाळेच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवन थरथरोवन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडून तांचे लागीं ताणें विचारलें मानेस्तानो बाचाव जायजे जाल्यार हांवें कितें करीजे तांणी म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तवळ तूं बाचाव जातलोय तुजें घरांनी बाचाव जातलें उपरांत ताका आनी ताच्या घरच्या समेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें त्या रातीच्या वेळार अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या मारांचे गाय धुले आनी ताणें आनी ताच्या सगळ्या घराण्यान पयत स्नान घेतलें उपरांत पावलाक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें आपणाक लाभलेल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताचें कुटुंब संतोशान भरले देवाचें उतर हें देवाचें उपकार श्लोक तुजो उजवा हात विस्तरून म्हाका तूं राखताय देवा तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थना आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां तुज्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करतां तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा तूं बरो आनी विश्वासी सक्टां प्रास वर्तें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुज्या नांवाची होगली गातां तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिलें म्हजें काळीज घट करून म्हाका धैर्यान भरलोय श्लोक तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा तुजो हात विस्तरून म्हाका तूं राखताय म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार तुजो मोग सर्वेस्परा सासनाक बाळटा तुज्या हाताची कृत्यां तूं विसरनाका तुजो उजवो हात विस्तारून म्हाका तूं राखताय देवा हालेलुया
तासो तो आत्मो हांव तुमकां धाडटलो म्हणटासो मी तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवर्थ. महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, पूण आतां जणें म्हाका पाठयला ताचे सशी हांव वेता, तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां कंतीन भरल्यात. पूण सतस हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचून जाल्यार ताका हांव तुमचे सशी धाडटलो. तो येतस शांत निती फैसला विशयान संवसाराक गुण्यावकार करतलो. पातका विशयान कित्याक म्हाका तांणी सत्मांतलो ना. 128. कानिक बाबा उण्या वायनाची भक्तीन समर्पितावनी कानिक मोगाची कानिक संगी भेटयताव जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिक ही आमची मोगासो रुचकर साम तुका भेटोवची सर्गींच्या देण्यानी गरजेनी आमची कृपादी जियोच्या चिनी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गींच्या देण्यानी गरजेनी आमची कृपादी जियोच्या जिने मोगाची. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदार देवा पाक म्हणटा तसलें साव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नख्या पवित्र सभेच्या जवाक सर्वस्फूर्त मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या पासप्रभेच्या संभ्रमण्या वरवीं आमची काळजां सदां संतोषपरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जिवान जाल्ल्या जेजूचो हो पासकांचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी ह्या भाशेन सस्नाच्या संतोशाक आमी फावूं हे आमी मागता जपता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन बसूया. अयशे पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी व्हडल्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पासकांचो लांब युग विबाडलो. संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णकायेक पावलो. देखून पासकाच्या संतोशान उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. परला तुझ्या वैभवान ऊस सर्गी तुका जयचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे ऊस सर्गी तुका जयचे. बापान ससूंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसूंक तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही
म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. त्याच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत, पातकांचे बुकसणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Morto so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्याने येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ऐक्या प्रतिमेचेर विस्तारल्या उज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे जे की वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो असो त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्त दयेकर मागता आमी सर्गींचे बापा, आमकां मरे देवाचे मे संगती, भगवान सुदेश सपती, भगवान दोमदुता, भगवान सांत आंतोनी सरकाळी, तुका मनवले सगळे भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद बेदाळ बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयान बसयलो तो सत्वीक आत्मो, सतसो आत्मो आमचे ते देवोन येवं, ते सत ते जिवीत आमकां लाभो म्हूण हातोबान सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिसांव तशें आमची बदकां बगूस आनी आमकां आदारांत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवाण दय करून ह्या जिवितांत सबस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां म्हज्या उदार काकुळटेन सरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें दमता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी म्हज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तू जियेताय आनी रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सगुर जावन एकामेकाक सुमयाची शांती दिवया. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
हे जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयली या संजेर आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे खातीर उच्चिलबाग म्हाका पावना पूण ज्या उतरणच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 184 मोकाळ शांती सगोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पसारा लाभय जिवी जीवनादारा किती मोवाळ काकुळ तुझी असीम दयाळय सर्गींची दैवीक काणादागस्तची करची आमची मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसारा लाभय जिवी जीवदातारा आमच्या काळजानी गरबीडा पाटय सांगात आमच्या पयरा सेवे स्पिरितान आमकां भर पावय दयेन सर्गा मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा उर्सा मोरणाक तूं कालचालो निस्वार्थी सक्रिपीस भेटयलो पवित्रात्म्या आमकां दिलो संसार नवो केलो प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमची सोडवण संभ्रमून आमी तुका गोवांचो उंडा आनी डकांचो वाण भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलाय
या भोव अमोलेक देण्या गण्या वरवीं या जिविताच्या गरजां तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकोन घे तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पाव तुमचे सवे असो. तुमची सवे आसो. सर्वैदाक दे बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. ओ सोनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Tsunavi ucapantilya Sant'Antoni Vortia Bukta Divsa tuja Navan polta Kodye pide Bore sata Daryang sangking tu permaita Allah panglam beryang pauta Kite sanla gagundita Lana boda buson tharta. Sant Antonच्या मनाक नव्याचे मागणे म्हणया. मुझ्या कळसतां तुका नमान हे सांतंतोनी हजार कोटी तुका नमान. तू जाऊन असे विस्तार पलगार देव कृपेचे जेजू आणि तुझे ते तुझ्या सेरापीक बापा सांप्रास कसो भोव कलतो आणि भोव अजपतो पूज साव तू बागी जाऊन असाय. उडास करिये ज्या पंचासंता आपल्या गरजांत गावलो मारल्यापणाकच कुमोक आणि बुसवण तुवें कार करूंक नाय म्हूण उडास कर. तू कृपेन ग्रेस आणि जेजू बाळासो महामगसो इश्ट सल्ले नेमती तीरपाती निर्दीर घाण घेवन आणि म्हज्या मागणे निर्फळ जावचे ना म्हूण कंडिशन आसा तुजो आदार हांव सोदतां. हे सांत अंतोनी अजाबाच्या संता गरजेवंतांच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोक साय गरज आमकां आसा ह्या उपकाराची. बसया. मोगाच्या बाबींनो आमचो पात्रोन सांत आंतोन जायत्या वर्सांनी आफ्रिकेचो पयलो संदो जावन आमचो मजतदार जावन ताणें निरंतर आमचे बसत मागोवन जायतीं अजापां ह्या पवित्र थळार केल्यात. ताका जावं अर्ग आनी होगलाप प्रत्येक जावन आमी आज अर्गां दिता. 100 वर्सांची अमोलीक भक्तीक गवळीक वावर दिल्ल्या आमच्या बापिनसी पासत भोव मोगाळ आनी भोव बरो गवळी जावन मागण्याचो येजक जावन सदो येजक जावन तांणी ह्या फिरगजेंत दिल्ल्या सेवे खातीर प्रत्येक जावन सांत आंतोनीची भक्त संवसारांत वाडयल्ल्या खातीर सक्रामेंतचें भक्तीपण जायत्या जाणांक पावयल्ल्या खातीर आमी देवाक काळजांत तावन आतां अर्गां दिवया. अर्गां दिवया आमी ह्या वर्सा ह्या फिरगजेंत जाल्ल्या सर बऱ्या कामां बसत बरें उर्बेस्त गवळी भाशेचे सांदे गुरकार आनी बरी फिरगज बांदूंक आमकां देवान कृपा दिल्ल्या बसत. अर्गां देवी आमच्या भुरग्यांक बरें फलितांश आनी बरो फुडार दिल्ल्या बसत. गांवांत परगांवांत आमच्या भाव भयणीक दिसपडतो ग्रास सोडूंक आनी जायत्या रितींनी तांकां आदार दिवन तांकां सांबाळल्या बसत आमी काळजांत तावन अर्गां दिवया. आमकां मेळ्ळ्या सर बरेपणा बसत ह्या पवित्र तावन जायत्या भक्तिकांक गांवांनी परगांवांनी माध्यमांनी ह्या मागण्यांत वांटेली जावंशांक भलायकी समाधान संतोष व्यवहारांत लाभ तशेंच जायत्या समस्ये परिहार करची जाणवाय कृपा सांत आंतोनीच्या मजतीन आमकां मेळ्ळ्या. त्या सर उपकारांक देवान केल्ल्या सर बरेपणाक आमी काळजांत तावन एक घडीभर अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धनिया अर्गां तुका आका आनी ससा.
आज आमी मागया भगवान सांत अंतोनीच्या मोजतीन या फिरगस कुटुंबा खातीर एक नवो वेगार फादर विजय मातशे लोब आमकां मेळ्ळा. ह्या फिरगेस गवळीक जावन वडील जावन आत्मीक वडील जावन तांणी हे फिरगस सांबाळूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी करपा जाय. जेजूस हे युक्रिस्ताच्या सक्रामेंतांतलें बोवाळ तांकां जाय, जाणवाय तांकां जाय. ती विशेष कृपा ह्या 100 वर्सांनी हे फिरगस कुटुंब आत्मीक अभिवृद्धेंत आनी हर एक रितीन सांबाळची विशेष कृपा देव तांकां देव म्हूण मागया. मागया आमी तशेंच बापिनसेक ताच्या मुखल्या फिरगजेंत तांणी करच्या हर एका सेवेंत तांकां जाय आसली सर आत्मीक घटाय आनी बोळ तांकां सांत अंतोन मागोवन दिवं. एक नवे शैक्षणीक वर्स आरंभ जाता आसतना आमच्या भुरग्यांक फावो ते रितीन तांणी तांची बरी विंसवण करूंक बरें शिक्षण मेळोवंक आनी हे वर्स तांकां बरें फळादीक वर्स जावन तांणी शिकोवंक तांकां जाय आसली जणवाय आनी पवित्र आत्म्याची कृपा आमी भगवान अंतोनी मुखांतर मागया. मागया आमी प्रत्येक जावन आमच्या मदीं आसच्या स रैतां बसोवत कृशी करच्या स लोकां बसोवत वेळा काळाचो पावस बरें बेळें तांकां लाभोवं. आमकां जाय आसलो बरो वेळा काळाचो पावस ह्या प्रकृतीक देव आमकां दिवं. रैतांनी करचो हर एक वावर तो फळादीक जावं. आमचे लागीं जायत्या पिढी आसतानी कश्टांच्या भाव भयणींनी प्रायवंतांनी गरजेंत कुटुंब समस्येंत वैयक्तीक समस्येंत मागोवंक विचारले आसा. सगळ्यांची गरज आमी समर्पण करया. आमकां एक नवो चुनायत सरकार आयला. हो सरकारान जायती बसवणी केल्यात. हो एक सरकार दुबळ्या धाकट्यान सरकार जावन ह्या देशांत आमच्या गांवांत राज्यांत प्रगतीच्या मेटांनी चलोवंक सगळ्यांक हे कुटुंबा भशेन चलून व्हरचें बरें मुखेली आमकां विंसून काडूंक आमच्या राज्याक कृपा लाभो म्हूण मागया. एक घडीभर सर आमची मागणी वैयक्तीक कुटुंबाची मागोवंक विसलांची मागणी आमी समर्पण करया. बरो शांत पातयेंत आतां आमी संगता मागया. देखून कोण या म्हज्या गरजेंत म्हाका बुजय इतल्या पातयेन वळणूक सुख कर्मका दी हो कर्मका मेळटास तुज्या दुर्बळांच्या काणी दिता म्हूण उतार दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. येवरत्या संत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोल सुख अणवारा देवसर आनी सवतरांची वस्याची पिडा पयस जाता म्हूण रास कर. तुझे मरी पात पिडे सांबाळायची मेळटा सांबाळ दरी येतन जातात बंदिवानाच्यो संकळी तुटून पडतात तोंटे उठून चलतात कुरडे पळयतात केपें ऐकतात मोणे उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळतात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपायग्रचार पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पतयेनी तुजेर दवरनो तुजे कुमेक आमी मागता येता व्हड आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोन दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. भगवान अंतोनी पदवेदार शिकोंडरा आमा बसुतिनाती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी भोवसून शकता. प्रार्थुया. एक घडीभर सर आमची मागणी परत आमी समर्पण करया. हे सर पळयदार देवा तूं एकलोच करताय विचित्र आनी अजापां आमी तुजे कडेन परतून मागता. कशें तुज्या कॉन्फेसरा सांत अंतोनीची जीब मरणा उपरांत कुशनाशी सांबाळटाय तशेंच आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं तुका सदां काळ हगळसूंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमची सय आसो. सर पैदाक देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मगच्या बाबेनो ह्या संजेर ह्या भक्तीक रितींत मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या तुमकां सर्वांक विगारच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा.
तशेंच आज बरें संगीत गावन आमकां मागण्याक आदार दिल्ल्या भाव जॉनाक आनी हे सगळे मागणे प्रसार करता डिवायन वर्ल्ड चॅनल असो मालीक स्टेफन मेंडीस तशेंच हांगासर शूटिंग करच्या आनी लायव्ह करच्या ह्या आमच्या भावांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा सांत आंतोनीची विस्नार आशिर्वादा तांचेर मागता समेस्तांक देव बरें करूं. मोगा संदेश घेवो सोमया आमी वेता तुझे कृपे बोळा राज तुझे परगटा मासारतान तुझ्या पोषण आमचे गेला कृपे बेसावानी आमकां तुवें बोला तुझ्या मोगावच्या काळीज आमचे लासता सेवा तुझी करो उर्बेन मोगार सरता मोगा संदेश घेवो सौम्या आमी वेता तुझे कृपे बोळा राजोचे परगटा मोगा सोवे अंक्वार मरे आशीर्वादी आमकां भाग्यवान सांत अंतोनी आमकां सद्विनती कर भाग्यवान ख्रिस्ताचे कृपेन निवारांक आमचे देवा आमच्या दिसवंत बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.